नमस्कार येवकार. गोवा टुडे राधिका कामत सातोस्कार. सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स. आग्वाद किल्ल्यार सोऱ्याचे 12 आसप हो सुटके झुजारी आनी हुतात्म्यांचो अपमान. फ्रीडम फायटर संघटना फुर्योज. सरकार म्हणटा तो वाठार खंय फूड कोर्ट. पणजेत किंग मोमोचे राज्य नवो पाटो पूल ते कांपाल परेड ग्राउंडा मेरेन कार्नावालाचो उत्सव. फ्लोट, म्युझिक, नाच आणि एंटरटेनमेंट कार्यावळींचो राजधानीत दबाजो. गोंयचो हॅपीनेस इंडेक्स वाडयतलो जाल्यार गोंय योगमय जावपाची गरज म्हणटा मुख्यमंत्री. रामदेव बाबाचे गोंयांत 3 दिसांचे शिबीर. गोयभर मोठी उमेद आणि भक्तिभावान महाशिवरात्री उत्सव. फातोडेर सावन महादेवाच्या देवळांनी लोकांच्यो अभिषेकाक दूध बेल घेऊन लायनी. गोयची महाशिवरात्र. राज्याचो पुराय 16,982 कोटी रुपया जीएसटी भरपाय सेस क्लियर. ग्रुप ऑफ मिनिस्टरांनी पान मसाला खातीर दिल्लो टॅक्सेशन रिपोर्ट बसकेत मान्य. म्हादय विशीं लोकांमदी जागृती करूंक आरजीची गोंयभर जलयात्रा. सुरवात 70 सावन 20 तारखेक ठाण्या पदयात्रेक सुरवात. 28 तारखेक उसगांवां समारोप. मूळ गोयचो साश्टीचो पाद्री सेबेस्तियाव मास्कारेन्हास गुजरातच्या वडोदराचो बिशप. पोप फ्रांसिसान 2022 सेबेस्तियावाची बिशप म्हण केल्ली नेमणूक. आनीक 12 चिते भारतांत. मध्य प्रदेशातल्या कुनो राष्ट्रीय पार्कांत आसरो. 7 मादी 5 नर चित्ते. गेल्या वर्साचे 8 नामिबियन चिता धरून संख्या पावली 20ची. मुक्ती संग्रामाचो साक्षीदार आशिल्ल्या आग्वाद किल्ल्यार सोऱ्याचे बार घालप हो पुराय देशाच्या सुटके झुजारी आनी हुतात्म्यांचो अपमान. आता सोऱ्याचे बार घाला. फाल्यां शिंदळकी सुरू करतले काय कितें अशा कडक शब्दांत फ्रीडम फायटर्स असोसिएशनान सरकाराक जाब विचारला. कितेंय जालें तरी थंय खंय बार चलोवंक दिवचे ना ही तांची भुमिका. सरकाराचे दृश्टीन बार चलता तो वाठार खंय फूड कोर्ट. आग्वाद किल्ल्याचे आनी कायद्याचे सरकारान कांय म्हयन्या फाटीं म्युझियमान रुपांतर केले. केंद्र सरकाराच्या आदारान ह्या भव्य वास्तूचे रेनोव्हेशन केले. मात हे करताना थंय सोऱ्याचे बारूय सुरू करपाक मान्यता दिली. फ्रीडम फायटर्स असोसिएशनान हे गजाली खर आक्षेप घेतला. हे स्वातंत्र्य सैनिकाच्या विरुद्ध केला काय मुद्दाम केला का कितें आमकां कित्याक कळना. कित्याक आज थंय जे हुतात्म्य जाल्यात काय ना हे तर तुमी आतां पळयल्या जवळ जवळ आनी अख्ख्या भारतांतले थंय हुतात्म्य जाल्ल्या. गोंयचे सोडात ऑल भारतांतले. पण ही इतली गोष्ट म्हणजे सामकी किडसवाणी गोष्ट आमकां तर अजिबातच मान्य ना म्हणजे ना. त्यासाठी आमच्या जिवाचो आमी त्याग करूंक तयार आसा हें बी तुमकां सांगता. पण नांव खराब करूंक दिवचें ना आमी स्वातंत्र्य सैनिकाचें. तें आमकां योग्य दिसना. फाल्यां हे आनी कितें भलतेंच घालतले ते. परत फाल्यां तो वेश्या वेवसाय येतलो. कितें आरंभ ना कितें हे. मात सरकार म्हणटा म्युझियम आनी जेल वाठारांत कांयच केल्लें ना. आग्वाद किल्ल्यांतलो तो वाठार जंय बार आसा तो खंय फूड कोर्ट. We will not go wrong anywhere. But if somebody has not understood it, we would like to showcase what the whole interest is. when you want to showcase it as an iconic where our sacrifices were held, आमचे ज्या लोकांनी sacrifices केल्या ते जगाक समज पळोवपाक जाय
that their destination as आमी जे केला through central funds, we need to ensure that operation and maintenance also is there. This operation and maintenance जो खर्च आसा त्या मनशाक आमी आज व्हडला सरकार पयशे घालचो ना, पयल्यान तो आमकां पयशे दितलो. ताच्या खातीर जे पयशे येतले मेंटेनन्साक प्लस इफ वी प्ले द गव्हर्नमेंट, it is very important that we ensure that we have right type of people coming there. So to facilitate, if anything is done, we have to be clear that museum area and the jail area, where we respect the sentiments of freedom fighters, are not done, nothing is done. Food court area जी demarcate केली, activities जे कोणी आले फाल्यां G20 आसतले, you will cater them for G20 to showcase our sacrifices of freedom fighters. तांकां फाल्यां थंय समज खंय हे करपाक जाय, रिफ्रेशमेंट्स आनी बाकीचे दिवपाक जाय, food court area is demarcated. So is it a food court area? It is a food court area. No liquor. And the reception area, which has been there to host people who are coming from various parts of the country and internationally to see what our Agwaz voter thinks of like this are there. नामनेचे सुटके झुजारी नागेश करमली हाचे निधना उपरांत ताचे पूत आपलो बापूय जे कादयेन 5 वर्सां वयर उरलो ती पळोवंक गेल्लो. ह्या वास्तून सोरो विकतात ते पळोवन ताका धक्कोच बसलो. ऑफकोर्स इट इज अ व्हेकलाच्या भितर ओके भितर सोऱ्याच्यो बाटल्यो आसात, फुडें एक तोक्तो लायल्या त्याचेर प्रत्येक तरेचो सोऱ्याक कितलो पयसो दिवचो पडटलो विकत घेवपाक तें सगळें बरयल्लें आसा. थंय खुर्च्यो घाल्ल्यो आसात ओके आनी एक 2 वेटर हातान अशें मेनू कार्ड घेवन सोऱ्याचें उबे आसात. सो हाजो अर्थ कितें हो काय व्हडले लोक आतां समजावपाक लागल्यात. म्हज्या मता प्रमाणे हें सादी गजाल, हांगा सोऱ्याचो धंदो चलता आनी अशा जाग्याचेर हें चलप हें पळोवन म्हाका व्हडलो शॉक लागलो. ही अत्यंत नीच गजाल, हाज्या भाशेन दुसरो इन्सल्ट ना ह्या लोकांच्या यादीक ओके. आनी जे कोण कारणां सांगतात तांची कात दाट जाल्या आनी निर्लज्ज जाल्यात ते ओके. ताका लागून ही निर्लज्जपणां असली नाका आशिल्ली ही एक्सक्युजीस दितात. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे आनी तुळशीदास च्यारी. गोंयांत किंग मोमोची राजवट सुरू. पयल्याच दिसा पणजे किंग मोमोची ग्रँड एंट्री, फ्लोट परेड, म्युझिक, नाच आनी एंटरटेनमेंट कार्यावळींचो राजधानी पणजेंत दबाजो. नवो पाटोपूल ते कांपाल परेड ग्राउंडा मेरेन कार्नावालाचो उत्सव. सांबा स्क्वेरांत लोकांची मोठी गर्दी. Awesome time, no turning back. All 4 days have a blast. Viva Carnival, Viva Goa. Keep up the tradition. खाओ पिओ मजा करो. हाज्या बरोबर हॅपीनेस इंडेक्स गोंयचो वाडपा खातीर म्हाका दिसता कार्निवलाक पार्टिसिपेट जावप हें म्हत्वाचें. कार्निवलाच्यो सगळ्या जाणांक हांव खूब खूब शुभेच्छा दिता. विवा कार्निवल. This time thought about a new idea where we are talking about new tourism services where you have the hopper buses, you have the helicopter coming in to shower the things what they have to do, and the boats which will follow the floats in the water. Viva Carnival! गोंयचो हॅपीनेस इंडेक्स वाडयतलो जाल्यार गोंय योगमय जावपाची गरज आसा म्हण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. रामदेव बाबाचे गोंयांतले 3 दिसाचे योग शिबीर सुरू. मिरामार दर्यादेगेर शिबिरा पयलीं शिवरात्र निमतान शिवपुजा जाली. गोंय स्पिरिच्युअल ट्युरिजमांत संवसारीक पांवड्यार नंबर 1 चे डेस्टिनेशन जातले म्हण ब्रह्मेशानंद स्वामी उलयलो. चक्किया से दोबारा चक्की घुमाओ, चलेगा कार्यक्रम. अभी तो सोटा घूमेगा. ही मनुष्याणाम जन्मना सहजायते. उनमें हमारी दृढ़ता रहे, लेकिन फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हमें फ्लेक्सिबल रहना है. सबके लिए उदारता.
पूज्य ब्रह्मेशानंद महाराज जी, आपको भी 100 बार तक जाना है, क्योंकि हम आपको शतायु देखना चाहते हैं। और शतायु मतलब युवा आयु, युवा शतायु। ऐसे ऐसे कर लेना, 20-25 बार तो करो। अरे मैं तो ये वाला करता हूं ऐसे। आज महाशिवरात्री पहिले दिसा सुद्धा हजाराच्या संख्येने लोक या शिबिराची सुरुवात केली आणि खास करून ताका जोडून ब्रह्मेशानंद स्वामीजी त्यांचे भक्तगण हांगासर आज शिवजयंती सेलिब्रेट करपा खातीर आमी म्हणटा की 12 लिंगां, 12 ज्योतिर्लिंगां आणि शिवमुर्ती ती सँडांतल्यान केल्या, त्या खातीर तांचेंय खूब खूब अभिनंदन करता। स्वता स्वामी ब्रह्मेशानंदी हांगा हजर आसात आणि त्या निमित्तान लोकांक शिवरात्रीचे शिवदर्शन हांगासर घेवपाचो योग हांगासर निश्चित रित्या आयलो। आज शिवखेर संगीत म्युझिक शिवमय कैलास खेर हांचे संगीत रजनी कार्यक्रम शिवाचेर म्हणजे शिवस्तुती हाजेर मिरामार बिचाचेर पहिल्याच फावटी जाता, ताकाय बी हजाराच्या संख्येने लोक उपस्थित रावतले। अशें पुराय योगमय शिवमय वातावरण गोंयांत जाल्लें आसा। निश्चित रित्या की तेंच्यांनी म्हटलां की योग आनी वेलनेस गोंयांत वाडचें, ताच्या खातीर गोंयतलो ट्युरिजम आनीकूय वाडटलो, त्या खातीर तेंचोय सहकार्य आसतलो। सरकार तांच्या कडल्यान सहयोग घेवपाक, सहकार्य घेवपा खातीर सातत्यान तांकां मदत करपा खातीर, हें सगळें करपा खातीर आमची तयारी आसा। निश्चित रित्या आमी म्हणटा की हॅपिनेस इंडेक्स गोंयचो वाडटलो आसत जाल्यार योगमय गोवा जावपाची गरज आसा। हांगा येवपी ट्युरिस्ट हांकां सुद्दां योग शिकोवपा खातीर बाबा रामदेवजी हांच्यांनी इनिशिएटिव्स घेतल्या, त्या खातीर पुराय तांच्या ह्या कार्यक्रमाचे हांव परत एकदां म्हणजे खूब खूब अभिनंदन करता। आणि आमचा सगळ्यांचा प्रयत्न तोच आसा की गोंयांत जितके म्हणून ट्युरिस्ट येतले ते आता या फुडें मल्टिप्लाय जातले। ह्या खातीर मल्टिप्लाय जातले कित्याक स्पिरिच्युअल ट्युरिजम आमी प्रमोट करता आणि हे जे स्पिरिच्युअल ट्युरिजम जे आसा तितून हांगाच असलेल्या लोकांक न्हू तर विश्वभरचे लोक जितके हांगा येता थंय पर्यंत आमी तांकां बरें लायफ, बरें आयुष्य, बरें आरोग्य, निरामय जीवन तांकां मेळचें, हेल्दी लायफ तांच्या जिवनान तांकां मेळचें, ह्या खातीर गोवा पहिल्या नंबराचेर विश्व प्रसिद्ध जातलो। गोंयभर मोठी उमेद आणि भक्तिभावान महाशिवरात्रीचो उत्सव मनयलो। सगळ्या शंकराच्या देवळांनी फांतोडेर सावन दर्शनाक, लिंगाचेर अभिषेकाक दूध बेल घेवन लोकांच्यो लायनी। अंत्रुजातली शंकराची देवळां तांबडी सुर्ला, हरवळ्या, नारव्या, सप्तकोटेश्वर तशेंच पणजे, म्हापशा, दिवचले शंकराच्या देवळांनी उत्सवाक गर्दी। जून 2022 खातीर राज्याची पुराय 16,982 कोटी रुपया जीएसटी भरपाय सेस क्लियर करपाची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनान केल्या।
49व्या GST कावन्सिलाची बसका शेनवारा जाली. ग्रुप ऑफ मिनिस्टरांनी पान मसाला खातीर दिल्लो टॅक्सेशन रिपोर्ट बसकेंत मान्य केला. गोंयच्यान माविन गुदिनो ह्या बसकेंत हजर आशिल्लो. As of May 31st, we had cleared all the dues. There was something left in the name of dues for June. Even that is getting cleared. In other words, the entire pending balance of the GST compensation, which is to a total of 16,982 crores for June, that is, will be cleared. And although this amount is not really available in the compensation fund as of today, we have decided to release this amount from our own resources, and this same amount will be recouped from the future compensation cess collection. And the total which is being given out is 16,982 crores. So we are reducing the GST rate on RAB, which is liquid jaggery, from 18 to nil or 5%. Nil if it is loose, or if it is pre-packaged and labeled, it will be 5%. GST on pencil sharpeners, because we wanted to rationalize it, has come down now, today's decision, from 18 to 12%. Exemption on coal rejects when they are supplied to and by a coal washery. Even that decision has been taken today. The Council has recommended to rationalize late fee for delayed filing of annual returns, particularly the form GSTR 9 for the year 22-23 onwards. There are two GOMs about which I will elaborate. One is the GOM on capacity-based taxation and special compensation scheme in certain sectors on GST. That is mostly relating to the pan masala, gutka, chewing tobacco, and so on. So the GOM's recommendation has been taken on board. The other GOM was on the tribunal, establishment of tribunal. Even that has been agreed to. GOM was set up to look into ways of different taxation based on capacity, as has been mentioned, because it was felt that there is a lot of tax evasion. So that is the primary reason for looking at different ways. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पाहत राहा प्रुडंट. म्हादय विशीं लोकांमदीं जागृती करूंक आरजी गोंयभर जलयात्रा काडटले. सुरवात 70 सावन. लोकांक उदकाचें म्हत्व समजावन सांगूंक ही पदयात्रा. सोमारा 20 फेब्रेर ते 28 फेब्रेर मेरेन दर दिसा सांजे पदयात्रा जातली. 20 तारखेक ठाण्यां 70th पदयात्रेक सुरवात जातली. 28 तारखेक उसगांवां सोंपतली. ही जलजागृताय भोंवडी आमी संपूर्ण गोंयभर काडटले. गोंयच्या मॅक्झिमम वाठारांनी आमी ही पदयात्रा काडून, ही जलजागृताय भोंवडी काडून आमी गांवां वयतले, गांवां चलतले. घरान आमचे पॅम्पलेट्स आमी वाडटले, अवेरनस करतले. आमचो जो मॅनिफेस्टो आसा TFM तो लोकांक समजोवन सांगतले आनी सिग्नेचर कॅम्पेन करतले. कित्याक जो मेरेन लोकांक म्हादयचें म्हत्व पटना, जो मेरेन लोकांक सिरियसनेस येना, तो मेरेन हे बॅटल, हे म्हादयची जी लढाय आसा ती जिखपाक आमकां इम्पॉसिबल आसा. सो अवेरनस इज द की. हेंच धरून आमी आमची जलजागृताय भोंवडी आसा ती येता त्या सोमारच्यान म्हटल्यार 20 तारखेच्यान 70च्या ठाणे ह्या गांवांतल्यान आमी चालू करता. 70च्यान जी म्हादय येता आनी जे न्हंयक थंयसर लोक जे म्हादय म्हणटा, सो तेच म्हादयचें नांव घेवन, तेच म्हादयचो आशिर्वाद घेवन 70च्या ठाणे ह्या गांवच्यान सोमारा 20 तारखेर 4:30 वरांचेर ही जी आमची पदयात्रा आसा ती चालू जातली. ही पदयात्रा टोटल पयल्या फेज, ही पदयात्रा फेस वायज जातली. फेस वायज आमी गांवां चलतले. सो पयल्या फेसान
आमी 9 दीस चलतले, टोटल 100 किलोमिटर्स. सो पयले परतो रिपीट करता, पयले फेज 1 100 किलोमिटर्स फ्रॉम ठाणे ते सत्तरीचे मॅक्झिमम गांव टील उजगांव. उजगांव ती 28 तारखेर स्टॉप जातली. मूळ गोंयचो साश्टीत कामुर्ले रावपी पाद्री सेबस्तियो मास्कारेन्हास गुजरातच्या वडोदराचो बिशप, गोंयचो आर्च बिशप फिलीप नेरी कार्डिनल फेर्रांव, कार्डिनल ऑस्वल्ड आनी हेर राज्यांच्या आर्च बिशपान ताका वडोदराचो बिशप म्हूण अधिकार दिलो. पोप फ्रांसिसान सेबस्तियो मास्कारेन्हासाची बिशप म्हूण डिसेंबर 2022 नेमणूक केली. The splendor of holiness shine forth in you, so that when the chief shepherd appears, you may deserve to receive from him an unfading crown of glory. Receive the crozier, the sign of your pastoral office. Keep watch over the whole flock in which the Holy Spirit has placed you as bishop to govern the Church of God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता અને પુત્ર અને પવિત્ર આત્માનો આશીર્વાદ તમારા ઉપર ઉતરો. Archbishops, bishops, fathers, sisters, special delegation of the government of Goa led by Mr. Nilesh Kabral, guests. We are Goan in Baroda, but I came here and saw that there is a strong root of Goan faith in the Diocese of Baroda. In Baroda, Dahod, Godhra, Rajpipla, Valsad, everywhere. Just like Archbishop Girelli and Cardinal Oswald, he stretches 24 hours into 27 and 28. It has always been a pleasure to cooperate and collaborate with the diocese at the Synod, at the Mission Congress, and especially at the Mission of Daman. Goa was always a cradle for missionary vocations, and I'm proud to be a missionary from Goa. Thank you to the Church of Goa. आनीक 12 चिते आज भारतांत पावले. तांकां मध्य प्रदेशांतल्या कुनो राष्ट्रीय पार्कांत सोडल्यात. तातूंत 7 मादी आनी 5 नर आसात. गेल्या वर्सा सप्टेंबरांत 8 नामिबियन चिते मध्य प्रदेशांतल्या कुनो राष्ट्रीय पार्कांत सोडिल्ले. म्हयनोभर चिते क्वॉरंटिनांत आसतले. 1952 सावन भारतांत चिता नाशिल्ले. मूल आनी चूल सांबाळून एक बायल स्वावलंबी आनी आत्मनिर्भर जावंक शकता. कितल्याशाच बायलांनी हें सिद्ध करून दाखयलां. आमच्या सप्तकी माळेंतली अशीच एक स्वामिनी, म्हापशा गणेशपुरीची जान्हवी पुराणीक. ती घरांतल्यान गिरण चलयता. गव्हाचें पीठ, दाळ, नाचणें, ज्वारी अशें पीठ ती विकता. हायजीन आनी क्वॉलिटी सांबाळून खंय धंदो चलयता म्हूण जान्हवी सांगता. एक स्त्री फक्त घरूच न्ही तर भायली आमची सोसायटी आसा ती सांबाळटा. आमच्या बरोबर आज अशीच एक स्वामिनी आसा, जान्हवी पुराणीक. नमस्कार. सो आता जान्हवी ताई, इकडे आता आम्ही तुमच्याबद्दल ऐकलं आहे की तुम्ही म्हणजे गहू किंवा तांदूळ किंवा ज्वारी असं पीठ तुम्ही घरात दळून देतात. मला प्रेरणा मिळाली म्हणजे सहज म्हणून असं मिस्टरनी म्हटलं होतं, वाढदिवसाला काय घ्यायचं तर काय साड्या, कपडे, दागिने काय कायमच असतात. सो तेव्हा असं ते स्वतःहूनच म्हणाले की नाही, मी तुला वाढदिवसाला घरघंटी घेऊ आपण. ते त्या म्हणजे ते एक निमित्त झालं, म्हणजे वाढदिवस हे एक निमित्त झालं. त्या निमित्ताने घरघंटी मला मिळाली. तर दळणं बरीच असतात, म्हणजे मी सतत घरघंटीची दळणं, तयार पीठही देते मी आणि
लावूनही म्हणजे जर कोणी धान्य आणून दिलं तर ते लावूनही देते, दोन्ही देते. आता मार्केटमध्ये सगळ्या तऱ्हेची पिठं रेडीमेड मिळतात, म्हणजे नाचण्यापासून ते गव्हापासून किंवा अजून. मग तुम्हाला लोकांचा रिस्पॉन्स कसा आहे, म्हणजे लोक येतात तुमच्याकडे हे पीठ घ्यायला? हो, बऱ्यापैकी लोक येतात, तयार पीठही मागतात आणि दळायलाही आणून देतात. आता मार्केटमध्ये जे पीठ मिळतं त्याच्यात आणि तुमच्या पीठात मार्केट डिफरन्स म्हणजे MRP मध्ये काही फरक आहे? MRP मध्ये बऱ्यापैकी फरक आहे. तर मला जसं परवडतं तसं मी विकते. मार्केट रेट काय बऱ्यापैकी महाग आहे. म्हणजे आता तुमचं हे पीठ आहे ते हायजीन पण आहे, तुम्ही चांगल्या क्वालिटीचं म्हणजे कडधान्य पण वापरतात आणि त्याच्यावर मार्केट रेट परस तुमचा रेट खूप कमी आहे. ॲटिट्यूड असा झाला आहे की घरी मुलं किंवा ज्या बायका आहेत ते घरी थांबतात की मला जॉब नाही आहे, माझ्याकडे व्यवसाय करायला पैसा नाही आहे. अशा बायकांना, अशा मुलांना तुमचा काय मेसेज असेल? नाही, आपण जन्माला आल्यानंतर आपल्या भारत देशात आपण जन्माला आलो ही आपलं सगळ्यांचं महत्भाग्य आपण समजायचं. कारण भारताला हे भारत माता म्हटलेलं आहे. अमेरिकेला सध्या मावशी सुद्धा कोणी म्हणत नाही. बाई एक सक्षम बाई आपण बनलं पाहिजे. पण घरात नुसतं बसून काय फायदा आहे? स्वतःची ओळख निर्माण करता आली पाहिजे. एखाद्या स्त्रीने स्वतःची ओळख स्वतः निर्माण करावी. आमच्या बरोबर ही एक स्वामिनी आशिल्ली जान्हवी पुराणीक. ती स्वतः घरान एक चक्की घेऊन आपली स्वतःची गिरण चलयता. ती म्हणटा की ऑफकोर्स तिका हेतून खूप फायदो आसा, खूप म्हणू शकना पण स्टार्टिंग फायदो आसा. सो ओंकार फळारी बरोबर अपर्णा बडिगर, प्रुडंटा खातीर. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.